आम्ही आता दाबोळे एअरपोर्टाचेर आहा. इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते हितून 12 ते 12:30 हेच्या मदीं दिल्लीच्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान स्पेशल फ्लायटान टेक ऑफ केल्लो आसा. ते हांगसर 2:30 ह्या दरम्यान ते हांगसर पावतले. ते खंयच्यान भायर सरतले ते अजून कन्फर्म ना. ते मेन अरायवलांतल्यान येतले काय ते कार्गो हितूंतल्यान येतले काय ते हंसाच्या गेटींतल्यान येतले अजून कन्फर्म ना. आनी तेच्या पयलीं एक 11 11:30 सुमार तेजे धाकटे पूत अभिजात पर्रीकर आनी एक डॉक्टर महेश हे दिल्लीच्या एका फ्लायटार हांगसर पावले. तेंचे कडेन आमी उलयले. अभिजातान सांगलें की आपूण पयलीं येयला ते फाटल्या फ्लायटान येता. त्या फ्लायटान ते दुसरे फ्लायटान येतले स्पेशल फ्लायटान. आपूण जनरल फ्लायटान येयला. नर्सी सकाळच्यान आमी येतना वयतना पयल्या. डॉक्टर्स आमी येतना वयतना पयल्या. आनी आतां मेन हांगसर 2:30 ते 3 हेच्या मदीं पर्रीकाराची फ्लायट स्पेशल फ्लायट येता ती लँड जातली. आनी तेजे उपरांत ते धनपाल तालिगांवच्या फ्लायटाचेर वचपाक वयतले. आयतारा सकाळच्यान पर्रीकाराक गोंयान हाडपाच्यो हालचाली चालू जाल्ल्यो. चॅनल न्यूज एक्साचे खबरे प्रमाण सकाळीं ताची भलायकी बरी जाल्ली. प्रेसावूय सापूच हालिल्ले. ताका ICUन घाला म्हणून खबर मेळिल्ली. मात कसो तरी स्टेबल करून 12 म्हळ्यार ताका एम्सांतल्यान डिस्चार्ज दिलो आनी एअर एम्ब्युलन्सान आसा तसो गोंयान शिफ्ट केलो. ही ताजे एम्सांतल्यान शिफ्ट करतनाची एक्सक्लुझिव्ह विज्युअल्स. दनपरां 2:30 म्हळ्यार ताची एअर एम्ब्युलन्स गोंयान लँड जाली. निलेश काब्राल, विनय तेंडुलकर आणि बाकीचे काय आमदार मंत्री ताका पळोवंक थंय पावले. Immediate condition is not known to me, but whatever he may be, we only hope that he recovers fast, a miracle happens, and he leads us in the future. That is all we ask, and that is all we can see. Right now, we can only say that he should recover first. That is all we can say. Ichha jo hai, dekho, Mr. Parrikar has been always commanding, and whatever he decides for himself, he has been deciding. He never listens to his family or even his close one. So I feel that he must have taken a personal decision that he wants to go back to Goa. It is for him to decide whether he wants to leave where, what, which I cannot comment. So it is for him to decide whether he wants to come. So he has decided must be that he wants to come to Goa. So that's his decision. My leader, always my leader. I am here to receive him. Let us hope everything goes well, and people of Goa remember him always like how he is. And we pray that a miracle may happen. INS हंसाच्या गेटींतल्यान ताका ताची सर्गेस्त घरकान्न मीरा पर्रीकराच्या नांवान चालू आशिल्ल्या NGOच्या एम्ब्युलन्सान ताच्या ताळगांवच्या फ्लॅटार शिफ्ट केलो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आता 2:30 एक्झॅक्ट 2:30 दाबोळे विमानतळाचेर लँड जाला. ताका नेव्हीच्या एका बारीकशा एअरक्राफ्टान घेवन येयले, जो मेडिकल फॅसिलिटीज बी आसता. तेजे उपरांत सारको 2:45 म्हटल्यार ते ह्या गेटींतल्यान INS हंसाच्या गेटींतल्यान ते भायर सरून चिखलीच्या वटेन बांबोळेच्यान तालिगांव तेजे फ्लॅट जो आसा तालिगांव दोनापावला थंय वचपाक गेला. थंय तेजे फ्लॅटान जंय तो रावतालो त्या फ्लॅटान फूल मेडिकल फॅसिलिटी सकाळच्यान GMCचो स्टाफ आनी प्रायवेट स्टाफान नर्सींनी मेळून सेटअप केल्लो आहा. तो हांगसरल्यान डायरेक्ट आपल्या तालिगांवच्या फ्लॅटार वयतलो आनी रावतलो. सकाळच्यान बातमी पळयताले तुमी की एम्स हॉस्पिटलांतल्यान दिल्लींतल्यान CM मनोहर पर्रीकर हे आयज तांकां डिस्चार्ज दिलो आनी आयज ते गोंयांत सद्या पावल्या. ऑलरेडी दाबोळी विमानतळा वयल्यान तांकां पणजेक येवपाक सुरवात जाल्ली आसा.
आगशी जो पूल आसा तो क्रॉस करून सद्याक वाटेर आसा ते खंयच्याय खिणाक बांबोळी हांगासर GMC कडल्यान क्रॉस जावपाक शकता. आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता खूब बंदोबस्त केल्ली आसा, रोड सगळे क्लियर केल्ले आसा, कारण सगळे त्रास जावपाक जायना आनी सुरळीतपणेन गाडी फुडें वचपाक जाय, सुरळीत गाडी येवपाक जाय. पयली गाडी तुमी कुसकेची दिसची पडटा आनी हांगासर मनोहर पर्रीकर पावलेले आसा GMC कडेन, म्हळ्यार बांबोळी GMC कडेन पावलेले आसा आनी खूब सवकास तांकां तांचे जे रूट आसा थंयसरल्यान व्हरता, कारण तांकां खंय त्रास जावपाक जायना म्हणून तांच्या फाटल्यान गाडी पडटा, प्रोटोकॉलाचे आसा क्रॉसींग आसा सगळें हांगासर आनी एम्ब्युलन्स सगळें पळोवपाक शकता हांगासर. सकाळी पयलीं ताचो धाकलो पूत आनी दोतोर दाबोळे पावले. दुसरे वटेन ताच्या ताळगांवच्या फ्लॅटार वैजकी तयारीची धांवपळ चलताली. दोतोर नर्सी पर्रीकाराक दवरूंक खासा खाट, कितल्योश्योच वैजकी गजाली फ्लॅटारूच सेटअप केल्यात. पुलीस फोर्सूय बरोच दवरला. फामील आनी दोतोर सोडून फ्लॅटार कोणाकूच एक्सेस ना. तशेंच तुमी पळयता आसतले की हांगा पुलीस सेक्युरिटी एकदम टायट आसा. तशेंच सकाळचे GMCची टीम आयिल्ली, तांच्यांनी मॅडिकल इक्विपमेंट्स तशेंच मेडिसीन सगळे हाडून CMच्या फ्लॅटार दवरिल्ले आसा. 62 वर्साचो मुख्यमंत्री पर्रीकर फाटले 8 म्हयने जाले गोवा, मुंबय, न्यूयॉर्क अशा हॉस्पिटलांनी ट्रिटमेंटाक भोंवड्यो करतालो. हॉस्पिटलांनूच जाता नजो करून सरकारी कारभार सांबाळटालो. पयर ताणें गोंयच्या मंत्र्यांक दिल्ली आपोवनूय व्हेल्ले. पर्रीकार गोंयान येवन कारभार सांबाळटलो म्हूण सांगपी एक एकलो BJPचो फुडारी आतां एखाद्या चमत्काराची भाशा उलयता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.